नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमंगाचे उपकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। क्रिस्तांव भावांची उमेदीची आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात। क्रिस्ती धर्मियांच्या घराघरांनी नकेत्रां, लायटिंग, क्रिसमस ट्री आनी जेजू जल्माचेर आकर्षक गोट्यांची सजावट। दोन हजार गोंयकार भारतीय नागरिकत्व सोडपा खातीर तयार। गोंय पासपोर्ट कार्यालयात भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो म्हणून अर्ज जाल्यार 144 जाणांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द। देशभरात सापडटात कोविडाचे नवे दुयेंती। कोविडाचे नवे JN1 व्हेरियंटाचे गोंयांत दुयेंती। मोमाचो रस्त्याचो विशय जिगळपाच्या वाटेर। रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो पोटतिडकीन विरोध। बायपास रस्त्याचेर लोक ठाम। खासा रिपोर्ट। सारमाना जामोणा पूल उबारलो जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी जातली सोयीस्कर। पणजेचो येरादारीचो भार जातलो कमी, सांगता मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट। आनी येरादारी पुलीस आमकां सतायतात, बेटेच मारतात तालाव। हणजूण वागातोरचे टॅक्सी वेवसायिकांचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात जाल्या। नातलां निमतान दिवचले उमेदीचे ल्हार फाकलां। नातलां निमतान येशू जल्माचेर आधारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक गोट्यांची सजावट केल्या। नव्या वर्सा मेरेन नातलांची धामधूम चलतली। पळयात नातलांची कांय किरचित्रां। जल्माची परब आमी सबरता आनी जेजू परत शांतीचो कोर जावन आसा। आनीक हो जेजू की आमकां सगल्यांक शांती घेवन आयिल्लो आसा। आनी कित भाशेन आमी पळयता आमच्या जिवितांत आयज शांती बिगडलेली आसा। आनी जे सुवातेर जेजू जल्मल्लो बेथलेहेम शारांत, थंयसरूय शांती जूग पेटलेली आसा, शांती बिगडलेली आसा। तुके भाशेन जेजू जी आमकां शांती घेवन आसा, जेजू पासत जेजू लागीं मागुया आमच्या संवसाराचे। आनी तशेंच थंयसर जूज पेटलेले आसा थंयसर आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबात ही शांती आमकां दी म्हूण। आनीक आमी जेजूची शांती घेवन ही जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवंक शांतीचे दूत जावंक आमी वागूंक ही परब आमकां सगल्यांक आदाराची जावं। थँक्यू। नातलां म्हळ्यार क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब। सध्या वचत थंय नातलांची धामधूम सुरू जाल्या। दिवचल शारांतय नातलां निमतान उमेदीचे ल्हार फाकला। आयतारा राती दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत मीस आनी हेर कार्यावळी जाले उपरांत मध्यान राती चर्चीत घंटानाद जालो। उपरांत थंय जमिल्ल्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी एकमेकांक मॅरी क्रिसमस म्हणत नातलांक उर्बेभरीत येवकार दिलो। नातलां निमतान चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक सजावट केल्या। चर्ची सयत कांय कडेन येशू जल्माचेर आकर्षक असे गोठे तयार केल्यात। हे गोठे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतात। दर वर्सा प्रमाण दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेरय अंदूय येशू जल्माचेर आधारीत गोठो तयार केला। नव्या वर्सा मेरेन नाताळाची धामधूम चलतली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान परत एक फावट घोळ सुरू जाला। परराष्ट्र मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायतीनुसार सुमार 2000 गोंयकारांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व फावो जालां आनी मंत्रालयान गोंयकारांचे 144 भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात। मंत्रालयान दिल्ली ही आंकडेवारी पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान चलिल्ल्या राजकारणाचेर चड उजवाड घालता। लोकसभेच्या पटल्यार दिल्ल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालय सांगता की फाटल्या 3 वर्सां सावन ज्या गोंयकारांक पोर्तुगालाचें नागरिकत्व मेळ्ळां अशा 2000 लोकांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट जमा करपा खातीर अर्ज पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयात दाखल केला।
जाल्यार 144 भारतीय पासापोर्ट पणजेच्या प्रादेशीक कार्यालयान रद्द केल्यात. पासापोर्ट कायदो 1967 आणि नागरिकत्व कायदो 1955 हाच्यातल्यो तरतुदीक पावो दिवन ही कारवाय केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. कार्तांव जे सिदाजांव ह्या तरतुदी वरवीं जे लोक 1961 पयलीं गोंयांत जल्माक आयल्यात ते पोर्तुगीज नागरीक म्हूण नोंद आसात. तांची भुरगीं जांकां पोर्तुगीज पासापोर्ट जाय ते आपल्या मायपायच्या आदारार आपलो जल्म पोर्तुगीजांत दाखल करून पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळोवपाक शकतात. पूण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळयल्या उपरांत ह्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडूंक ना. जेन्ना भारत सरकारान दोट्टी नागरिकत्वाचेर चाबूक मारलो तांकां आपल्या भारतीय नागरिकत्वार वगडावचें पडलें. परत भारतीय नागरिकत्व मेळोवपाक तांकां 12 भानगडी करच्यो पडटल्यो. पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळ्ळ्या उपरांतच 2000 भारतीय पासापोर्ट सुपूर्द करपाचे अर्ज आयल्यात. बऱ्याचशा जाणांनी अर्ज लेगीत करूंक ना तरी लेगीत तांचो पासापोर्ट रद्द जाला. ते भायर 144 जे भारतीय पासापोर्ट रद्द केल्यात ते ह्या अर्जा भितरले काय दोट्टी नागरिकत्वाच्या कारवायेंतले हाची स्पश्ट म्हायती मंत्रालयान दिवंक ना. भारतीय आनी पोर्तुगीज कायद्यांत सामकी स्पश्टता नासल्या कारणान हो घोळ परत जायत आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. देशांत कोविडाचे दुयेंती परतून मेळपाक लागल्यात. गोंयांतूय कोविडाचे नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. JN1 हो कोविडाचो नवो व्हेरियंट सांपडला. देशभरात आता मेरेन कोरोनाचे 628 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. फाटले 24 वरांत एकल्याक मरण. नव्या JN1 व्हेरियंटाचे सगळ्यात चड दुयेंती गोंयांत. पळय हो रिपोर्ट. देशांत कोविडाचे दुयेंती परतून सांपडपाक लागल्यात. तातूंतले JN1 हो कोविडाचो नवो व्हेरियंट. गोंयांत सद्याक 37 कोविडाच्यो एक्टिव्ह केशी आसात. गोंयांत आयतारा कोविडाचे 8 नवे दुयेंती सांपडले. देशांत कोविडाचे 4054 एक्टिव्ह केशी. केरळांत कोविड एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 315. गुजरात कोविड एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 44. गोंयांत कोविड एक्टिव्ह केशीचो आंकडो 37. देशभरात सद्याक 4054 कोविड एक्टिव्ह केशी. कोविडाच्या नव्या JN1 व्हेरियंटाचे गोंयांत 19 दुयेंती सांपडल्यात. JN1 व्हेरियंटाची देशभरातली आंकडेवारी. गोंयांत JN1 व्हेरियंटाचे 19 दुयेंती. महाराष्ट्रात JN1 व्हेरियंटाचे 9 दुयेंती. कर्नाटकात JN1 व्हेरियंटाचे 8 दुयेंती. केरळात JN1 व्हेरियंटाचे 6 दुयेंती. तामिळनाडू JN1 व्हेरियंटाचे 4 दुयेंती. तेलंगणा JN1 व्हेरियंटाचे 2 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केल्ल्या विधानांत बदल करून स्पश्टीकरण दिलां. गोंयकार जे पोर्तुगीज नागरीक आसा तांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द करचे हांवें म्हणूंक ना. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगीजांत आपली जन्म नोंदणी केल्या आनी पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर तांची प्रक्रिया चालू आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करचो न्ही अशें हांवें मागलां अशें स्पश्टीकरण तानावडेन दिलां. पोर्तुगीजांत जन्म नोंदणी जाली काय तो थंयसरलो नागरीक जायना. ताका खूब प्रक्रिया लागता. पूण ही प्रक्रिया जावच्या पयलींच बरेचशा गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्यात. देखून हे गोंयकार पोर्तुगीजाचे न्ही आनी भारताचे नागरीक न्ही अशी परिस्थिती जावन रावल्या. पयलीं तांकां पोर्तुगीजांचें नागरिकत्व मेळोवन दी मागीर खुशाल तांचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी सुचोवणी हांवें राज्यसभेत केल्या अशें तानावडेन सांगलें. जे कोण 2 पासपोर्ट करून मागीर गोंयांत येवपाक सोदतात तांच्या खातीर हांवें हो विशय काडूंक ना. आमी दोट्टी नागरिकत्वाच्या विरोधान आसात तानावडेन स्पश्ट केलें. हांवें सामकें स्पेसिफीक क्लियर केलें. ड्युअल सिटीजनशिपाचेर आमचो विरोध आसा. एका मनशाक 2 देशा भितर सिटीजनशीप मेळूंक जायना ह्या पदाची आमी आसात. आनी हांवें जो उपस्थित मुद्दो केल्लो तो कितें आशिल्लो की बरेच जाण नुकते एप्लाय करतात तांकां अजून थंय मेळूंकूच ना. आनी ते मेळच्या पयलीं जर तेंची जर अधिकार थंय काडलो आनी हांगाय धडना आनी थंय धडना तो जावचो न्ही. आनी तांकां जे एप्लाय करतात सिटीजनशीप तांकां बेगीन मेळची. ती मेळटकच हांगाली तेंची विड्रॉ करची कॅन्सल करची. हांगाले जाता अडचण कितें कोणी एप्लाय केलें की इमिडिएटली ती रिवोक जाता. ती जावं जायना इतल्याच मताचो आसा. आनी पूण थोडे आज पोर्तुगीज कामाक आसात आतां थोडे 2 पासपोर्ट पूण थोडे गोंयांत येवंक सोदता तेजो इंडियन पासपोर्ट तसो ते कशें दॅर इज अ प्रोसेस. परत तो म्हाका ती सिटीजनशीप सरेंडर करूंक जाय आनी ही घेवंक जाय. प्रत्येकाक जाय तेन्ना जी सरेंडर करून घेवपाक मेळटा तो प्रोसेस जो आसा तो करचोच पडटलो. तो गोंयचो आसलो म्हण तेणी थंयची हांगा सिटीजनशीप सरेंडर केल्या
आनी थंय घेतल्या आतां म्हाका गोंयांत येवन परत रावंक जाय म्हणून म्हाका जालें अशें जायना ती सरेंडर करपाक जाय आनी नवीन घेवची पडटली तो प्रोसेस कितें आसा तो दॅट प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो इतलें आसा त्यामुळे हांव हातूंतल्यान सामको क्लियर सांगता की ड्युअल मेंबर सिटीजनशीप जी आसा तेचेर हांव सहमत ना मनशा कडेन एकूच सिटीजनशीप आसची आयदर ह्या आमच्या भारत देशाची आसची किंवा पुर्तुगालची आसची जो दोनूय घेवन आसा ताका दोनूय मेळपाक जायना तो दोनूय मेळपाचो अधिकार ना हांवें सिंपल मुद्दो आशिल्लो की एखाद्यान एप्लाय बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिपाचेरूय जावना तेच्या अजून तेणी बर्थ रजिस्टर केलें त्या उपरांत तो प्रोसेस करचो पडटा ताका तो केलो म्हणून कट जावंक जायना प्रोसेस जावन जेन्ना ताका एक्सेप्ट जाली की कट करची एक कट करची ती आसा इट्स व्हेरी सिंपल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भोवाचे लोक बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या विरोधात पेटून उठल्या. लोकांचो राग पळयल्यार हे प्रकरण चिगळटलेशें दिसता. भोमातलो अख्खो गांव एकठांय जावन ह्या रस्त्याक विरोध करपा फाटलें कारण तांच्यो मागण्यो कितें हें समजून घेवपा खातीर आमी ह्या गांवाक भेट दिली आनी लोकांकडच्यान तांचे प्रश्न जाणून घेतले. हांगचे लोक ह्या रस्त्याक इतल्या पोटतिडकीन विरोध करतात की जीव सुद्दां दिवपाची भाशा ते वापरपाक लागल्यात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजेच्यान फोंडे वतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता. भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात रस्त्यार आयल्या आनी ताचें कारण म्हणजे हो रस्तो हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता ताचें एक्सपान्शन करपाक सोदता. हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका. ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात हो रस्तो तुमी वायडन करनाका कारण आमचे खूब घरां वतात कांय देवळां वता कांय इवन शेतां वता अशें तांचो दावो आसा. सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दीस पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो आनी सरकारान आनी पुलिसांनी तांचेर तांकां जाणटे पळयनासतना भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांक बसीन भितर भरून कुळ्या पोजिशनाचेर व्हरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें. सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुडें. लोक हांगा कसोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां. सो म्हणून आमी आयज आयल्यार हांगा पळोवपा खातीर की एक्झॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात. हितून फक्त दोंगराची आस जाल्ली आहा अशें आमकां तरी दिसता 100%. तांकां ते दोंगरा फुडें आनी ते जाग्या फुडें तांकां देवूय लागना आनी ते लोकूय लागना. मागीर आमी लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना. तुमी पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय तुमकां कळोन चुकली आसतली कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू आमी गुळी घेवपाक वचून तयार आसतले फुडें. म्हाज्या हितून हांव सांगता तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेंशन एकूच आसा. म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेच्यासाठी सर म्हणून पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा ह्या लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय. प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचो ना म्हणटा ते आयज जाणट्यांनी वचून दाखोवन दिल्ले आसा. आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूं न्ही. प्रियोन ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा. तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा. ते हितूनच भायर सरलेले आसा. खंयच्याच आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी. मरण हें आसात प्रत्येकाक जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना खंय तरी लोक याद धरतले. विशय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हे पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकीर कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. आनी सादी गोश्ट सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हें येवन हांगा लोकांक दाखोवची ना की हो प्लॅन कितें आसा रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें खंयची घरां वतलीं आनी हें जो पर्यंत लोकांक सांगपा ना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला. आनी ताजे खातीर हें सगळें एजिटेशन चालू आसा आनी तातूंतल्यान एजिटेशन आनीक वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन 66 जावची न्ही ताजे खातीर सरकारान आतां तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची लोकांक विश्वासान घेवची.
रायबंदर सोडना वांगडा सरमानस आमोणा पूल बांदपाची मागणी धाव आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्या। सरमानस आमोणा पूल आयल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी बरी सोयीस्कर जातली आनी पणजे शाराचेर येरादारीचो भार कमी जातलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें म्हणणें। ते भायर रायबर सोडना पुलां खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशें तांणी सांगलें। आमकां सरमानस ते आमोणा फेरी ही कालांतरान बंद उडोवपाक जाय, देखून थंयसर हो नवो पूल भोव गरजेचो। ताका लागून आमी त्या सुवातीची आमच्या पातळीर पळोवणी केल्या आनी हो विशय मुख्यमंत्र्या मुखार मांडला। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाचें आश्वासनूय दिलां। हो पूल जायत जाल्यार थिवी आनी दिवचल लागसारचो वाठार फोंडा माशेल ह्या वाठाराक जोडटलो आनी गोंयच्या पूर्व दक्षिण भागात वचप सोंपें जातलें अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें। आमच्या मये मतदारसंघात सरमानस ते टोका अशी एक फेरी सेवा चालू आसा आनी ही फेरी सेवा केन्ना तरी आमकां बंद करची आसा, म्हणजे दुसरो पर्याय काडून ती बंद करप असो एक विचार मनान येयल्लो आसा। आनी त्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हो प्रस्ताव आमी मांडलेलो आसा। त्याच्या नंतर त्यांच्या मार्गदर्शनान आमी तेजी पाहणी केली आमच्या पर्सनल लेवलाचेर आनी त्या पाहणीच्या वेळार आमच्या मदीं आमोण्याचे सरपंच आनी तेंचे पंच वांगडी आसले आनी ही पाहणी करता आसतना जो रस्तो आसा एप्रोप्रिएट रस्तो जो आसा तो सारमानस ह्या भागांसून एक मांडवीचो फाटो आसा तो क्रॉस करीत जाल्यार आमी आमोण्या पावूंक शकता। अशा तरेचो हो मार्ग आसा। जास्तीत जास्त हो लँड जो जमीन आसा ह्या जमनीनसून आमकां म्हणजे मार्ग आहा तो यूज करून फक्त एक बारीकसो फाटो आसा, एक 70 ते 80 मिटराचो जो मांडवीचो फाटो आहा, ह्या जर फाट्याचेर जर पूल बांदले आनी हो जो रस्तो जर आमी जो बांद आसा हो रस्तो जर रस्त्याचें रुपांतर घेतलें जाल्यार बिचोले किंवा अर्दो बार्देस हे जे लोक जनता आहा ही व्यवस्थीत रित्या फोंडा तालुक्यान व्यवस्थीत रित्या पावूंक शकता किंवा पणजे जाय जाल्यार पणजे येवंक शकता। अशे तरेन सारमानस ते आमच्या आमोण्या ब्रिजा पर्यंत पावपाक खाली 3 किलोमिटराचे अंतर जर कापले जाल्यार आमी माशेलान पावूंक शकतले असो हो एक प्रकल्प आसा। आशा करता आमच्या सरकारानसून जी मान्यता दिली जाल्यार हो व्यवस्थीत रित्या प्रकल्प फुडें सरतलो आनी हेजो लाभ म्हणटा तो जास्तीत जास्त दिवचल तालुको आनी अर्दो बार्देस तालुको हांकां मेळूंक शकता। आता हो पूल तुम्ही म्हणटा पळय आतां आमोणे टू सरमानस तेका लागून समज तो फाल्यां जालो समज जाल्यार हेजेर मातसो लोड कमी जातलो अवश्य लोड कमी जातलो कित्याक दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जोडणार हो पॅरलल पूल आसतलो। कित्याक आतां आमकां मांडवीचे 3 जरी पूल आसले जाल्यार कमी पडटात आमकां आनी एक जर आमी अर्दो बार्देस तालुको म्हणजे सादारण थिवी पासून सुरवात केली आनी जर बिचोले सांखळे पर्यंत लोक त्या वाटेन जर वचपाक लागले जाल्यार डेफिनेटली ह्या पुलाचो जो लोड आहा तो कमी जातलो। हे फ्युचरिस्टीक प्लॅन अशें धरून हे प्रकल्पाक लागून ह्या सुरवात चीफ मिनिस्टरान तुमकां कितें प्रॉमिस बी केला हेच्या बद्दल? सरकाराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळून ही पुलाची पाहणी करता म्हणून सांगलां आनी प्रोसेस आहा तो आमी फुडें घेता अशें बी मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा। रायबंदर चोडना जुव्याच्या पुलाची प्रक्रिया चालू आसा। जमीन संपादना खातीर सनदी तयार करपाचें काम चालू आसा। सरकाराक 60 सनदी तयार करपाक जाय। आतां मेरेन सुमार 22 सनदी तयार जाल्यात अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें। आतां तेजें सेंडीड एक्झिक्युशन चालू आसा। 62 सेंडिटा टोटल जावपाक जाय तितूंतले सादारणश्यो 21-22 सेंडिटी जाल्ल्यो आसा। आतां नाताळ सणाक लागून आमी त्यो थोड्योश्यो स्थगीत आसा आनी नाताळ सण जालो काय रोखडोच परत एक शेनवार घेवन उरलेल्यो ज्यो सेंडिटी आसा त्यो आमी स्पेशल परमिशन मागलेलें आसा सरकारा कडेन की जो शेनवार येता त्या शेनवारा आमी ते एकत्र येवन तेंच्यांनी त्यो सेंडिटी एक्झिक्यूट करपाक जाय अशें एक स्पेशल परमिशन मागलें लँड एक्विजिशना खातीर लँड एक्विजिशन। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। येरादारी पुलीस आमकां त्रास करतात, बेटेच आडोवन तालाव मारतात, तालाव नाका जाल्यार पयशे मागतात असो आरोप हणजूण तशेंच वागातोरच्या पर्यटक टॅक्सी वेवसायिकांनी केला। लायसन असल्यार बॅच आसा जाल्यार हेच डॉक्युमेंट दाखय तेच डॉक्युमेंट दाखय अशी कुता काडून आमकां त्रास करता अशें टॅक्सी वेवसायिकांचें म्हणणें। ह्यान फुडें येरादारी पुलिसांची ही सतावणूक खपोवन घेवचो ना अशी शिटकावणी ह्या टॅक्सी वेवसायिकांनी दिल्या।
सांगपाक की तेस आमची एक भावाची गाडी फ्रॉम शिवोलीम टू फ्रॉम वागातोर टू शिवोलीम वयताली आनी आसगांव शिवोलीम रोडार एक इन्सिडंट जालो की फ्लायंग स्क्वॉड RTOचो जो फ्लायंग स्क्वॉड आहा तेंच्यांनी तेजी टॅक्सी हाडयली आनी ड्रायव्हराक विचारलें तुजे बॅच आहा. तो ड्रायव्हर भायलो महाराष्ट्रीयन. तो म्हणलो आपल्याकडे बॅच ना. बरं बॅच ना तुजे 5,000 तरी हाल दी म्हणून लागले. तो म्हणाले 5,000 ना. सो काडले आनी तेणी चलन दिलं 10,000 रुपयाचो. आता हे टोटल हॅरेसमेंट न्हू. ह्या ऑफिसर आतां पयशे लागीं करपाक हे भोंवता सगळ्याक पळय ते टॅक्सीकारांचे नागोवन तेणी पयशे कोणाक व्हरोन दिवपाक सोदता हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक. सो हेजेर खंय तरी सरकारान आयज सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी हे सरकारान खंय तरी एक्शन घेवंक जाय. हेंचे ऑफिसर आज टॅक्सीकारांक हॅरेस करपाक भोंवता आनी तो ऑफिसर जावन आसा दिसा पळय केल्लो तो बालचंद्र वांयगणकर म्हणून तो ऑलरेडी 2-3 केसींक तो इनवॉल्व आहा. म्हापसा परवरी अरेस्टूय केल्लो. मडगांवां कितें तरी कोणाक लायसन दिता म्हणून पयशे घेवन घाल्ला म्हणून तेजे कडेन ती केस आहा तेजेर चालू. बट खंय तरी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपले ऑफिसर कशे आहा ते पळोवपाचे नाजाल्यार ह्यो तांकां कोणी सांगला बाबा वचून टॅक्सीकारांक नागय म्हणून ते तरी फायंड आवट करपाचें. कित्याक जो हो निमाणो बिझनस उरला नीज गोंयकारांचो टॅक्सीकारांच्या हातीन उरोंक जाय म्हणून झगडटा आमी. बट सरकार खंय तरी हे एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता अशेंच जाल्लें आहा न्हू. नाजाल्यार सरकारान आयज इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें ह्या बालचंद्र वांयगणकराचें कित्याक हो त्रास करता तो लोकांक कोस्टल बेल्टाक तो. नाजाल्यार आमी थंय रावंकूच दिवचे ना. तो फ्लायंग स्क्वॉड येयलो न्हू वील टेक अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आनी आमचे कडेन जायना काय जायना. आमी कित्याक आमी बारीक मनीस आमचे कडेन काय सांगूंक शकना. सरकारूय खबर आहा हेंकां हॅरेस करपाचो आनी बिझनस चलोवपाचो सिंपल. उरला आमच्या नीज गोंयकारां कडेन तांकां मॅन पावर दिवपाक गव्हर्मेंटान ऑनरेबल आमच्या CMान तशेंच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेचेर विचार करचो आनी जे RTOचे जे ऑफिशियल ते हांगा गल्लीन जे हांगा रावता भितरल्या भितरच्या रोडान रावता टर्नांचेर रावता आनी अकस्मात येवन तेंचेर घालो घालता तांकां खंय तरी एक इंस्ट्रक्शन दिवचें की हो ट्युरिजम पीक सिजन आहा टील 15 जानेवारी तेन्ना हे टील 15 जानेवारी तांकां आहा ते सोंतोवचें न्हू. तांकां आतां तांचो धंदो करुनी तेंची रीण आहा ती तांकां बरे भाशेन फारीक करुनी आनी तांकां आहा ते स्वताच्या पांयार उबो रावपाक गव्हर्मेंटान तांकां फूल आदार दिवचो. तशेंच रेंट ए कॅब आहा आमच्या भुरग्यांच्यो त्यो रेंट ए कॅब सुद्दां RTO आहा त्यो उब्यो करता आनी तेंचे सगळे विचारता. ज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो रेंट ए कॅब दिल्या त्यो सगळ्यो तेंचे परमिशन घेवनूच दिल्ले आहा. तांकां सुद्दां सचयतात आनी ट्युरिस्ट जे येता तांकां रेंट ए कॅब घेता रेंट ए कोण बायक घेता तांकां सुद्दां सोंतोवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन मागता आनी गव्हर्मेंट हेचेर आमचो विचार करचो आमच्या लोकांचेर विचार करचो. हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा ह्या ड्रायव्हराक हांगा RTOन हांगा गल्लींनी येवन तालाव दिवपाक लागले. ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता. तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000. पूण ही गोश्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी पळय हे आमी गोंयकार आहा पळय आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो. रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन हॉटेलां गेली सगळे दुकानां वचून शॉपां वचून गेली आमची सगळी गेली एकूच धंदो आमचे कडेन. हो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे. पणजे मिरामार दनपरा एका काशीन 10 दिसाच्या सान्न भुरग्याक सोडून वचपाची घडणूक सोमारा घडली. सणासुदीच्या दिसा सान्न भुरग्याक सोडून वचपाची ही घडणूक अशापीत करपी आसा. चलये आशिल्ल्या भुरग्याक सद्याक गोंय पुलिशेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायचो सोद पुलीस करतात. सोमारा सकाळी कासावले मोले एक 4-चाकी गाडी गटारात लोळली. ह्या अपघातात एक 4.5 वर्साचो ल्हान भुरगो जखमी जालो. ताका फुडल्या उपचारा खातीर गोमेकोत दाखल केला. आज आमी कासावली मोले हांगा आसा जे आउटपोस्टार जी अपघात जाल्ली गाडी हाडून दवरिल्ली आसा. सकाळी ती हंपी गेल्ली गाडी वास्कोचो पात्रांव सकाळी गाडी हंपी गेल्ली ती हंपीच्यान रिटर्न येतना कासावली मोले हांगा सायडीन रस्त्या कुशीच्यान गेली आनी एक धडक आपटली सायडीच्या एक सायडीच्या क्लिनर सायडीच्यान आपटले आनी तितून जो ल्हान भुरगो आसलेलो ताका मार लागला आनी तो मार पिळें हॉस्पिटलान पयलीं तिस्कार व्हेल्ले आनी मागीर ताका बांबोळी अदीक उपचारा खातीर बांबोळी येल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडे. भर नातलाच्या दिसा बशी बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांची मोठी गैरसोय जाल्या. सोमारा दनपरा मेरेन दिवचलच्या बस स्टँडाचेर शेकड्यांनी प्रवासी अडकून पडिल्ले. गैरसोयेक लागून प्रवाशांनी तिडक उक्तायली.
बसीचो पत्तो ना आमी कितें कशें कितें करपाचें आता सकाळी कितलो वखत जालो बस अर्धे वर जालें बसी लोक सगळे बसीकूच रावला सगळे लोक बसीकूच रावले बस ना म्हाका दिसता क्रिसमसाक लागून नातालाक वेगवेगळ्या मार्गांचेर धांवपी खाजगी प्रवासी बस गाडयो सोमारा बंद आशिल्ल्यो. प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्यान शेकड्यांनी प्रवासी अडकून पडले. दिवचलच्या बस स्टँडाचेर तर दनपारा मेरेन प्रवासी अडकून पडिल्ल्याचे चित्र दिसून येताले. मेळिल्ले खबरे प्रमाण सोमारा बहुतेक खाजगी प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्यो. नातलांचे सुटये निमतान कांय प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्याचें कळटा जाल्यार लग्नाची भाडी मारपाक लागून कांय प्रवासी बसवाल्यांनी नियोजीत मार्गावयली बस सेवा बंद दवरिल्ले अशें कळटा. कदंबा येरादारी महामंडळाच्यो बसी मात चालू आशिल्ल्यो. बऱ्याच वेळा उपरांत म्हळ्यार सादारण अर्द्या वरा उपरांत एक बस स्टँडाचेर येताली. मात गर्दी आशिल्ल्यान प्रवाशांक बसींनी जागा मेळनाशिल्ली. बसी नाशिल्ल्यान कांय प्रवाशांनी भाड्याची मोटरसायकल किंवा रिक्षा करून वचप पसंत केले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.